विश्वजित प्रतापसिंह राणेन पर्ये मतदारसंघात दावो केलो तरी ताका आमी मानून घेतिल्लो ना म्हूण पर्येचो 2017चो बीजेपी कॅन्डिडेट विश्वजित कृष्णराव राणेन स्पष्ट केला। कोण खंय दावो करता ताका आडोवंक शकना। बीजेपीचो आमदार मंत्री ह्या नात्यान विश्वजित प्रतापसिंह राणे फक्त वाळपय मतदारसंघा पुरतोच मर्यादित म्हूण विश्वजित कृष्णराव राणेन मिडियाक जाप दिली। विश्वजित प्रतापसिंह राणेन पर्ये मतदारसंघाचेर केल्ल्या दाव्याचेर पयलेच फावट बीजेपीची अंतर्गत धुसफूस उक्ताडार आयल्या। विश्वजित प्रतापसिंह राणेच्या पर्ये मतदारसंघातल्या दाव्याचेर 2017चो बीजेपीचो पर्येचो उमेदवार विश्वजित कृष्णराव राणेन आता उघड रेड सिग्नल दिला। विश्वजित प्रतापसिंह राणेचो संबंध फकत वाळपय पुरतो म्हूण विश्वजित कृष्णराव राणेन स्पष्ट केला। ताजे बरोबर पर्ये बीजेपी मंडळ अध्यक्ष दीपाजी राणे आशिल्लो। पर्ये मतदारसंघाचो दावो करता प्रत्येक मनशाक रायट आहा की प्रत्येक कडेन दावो करपाचो। हेचो अर्थ असो न्हय की तेका पर्यान आमी शीट दिलो किंवा पर्यान आमी तेका स्विकारलो। एक मान्य करपाक जाय आमी की कार्यकर्त्यान की वाळपय मतदारसंघात तेका तो भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना स्वताहून येयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन तेका प्रवेश दिलो आनी तो एका वाळपय बीजेपीन सपोर्ट केलो आनी भरघोस मतांतून निवडून येयलो। पण तो जो काय म्हणटा पर्यान आपले अस्तित्वाक किंवा पर्यान आपूण जी उबी रावता ती एक सेकंडरीच थिंग आनी त्या स्टेजीक आमी पर्यायचे मतदारसंघात खूब कार्यकर्ते आमचे असंख्य कार्यकर्ते कालची वोटिंग तुम्ही पळयले आसतले पर्ये मतदारसंघात। त्यामुळे आमचो पर्या मतदारसंघात थंय बीजेपी पूण खंबीरपणे उबी आहा आनी खंबीरपणे उबी आसतली कारण थंय पर्ये मतदारसंघात जो कॅन्डिडेट आहा जो आमदार आहा तो काँग्रेसचो आहा। थंय आमचो तेच्याशी कांयच संबंध ना। जो काय विश्वजित पी राणे तुम्ही म्हणतात तो संबंध पार्टीन आमचे बीजेपी येयल्ल्या कारणान तो संबंध फक्त वाळपय पुरते आहा पर्यान ना। त्यामुळे तुम्ही मिसगायड करू नाका की पर्या आनी वाळपय एक कडेन जोडणी करनाका। पर्या हो सेपरेट भाग आनी पर्याचो पर्या आमी तांकां दिवंक ना। पर्ये मतदारसंघ हो भाजपाचे जे मंडळ आसा तांच्याच कडेन आसा आनी पर्ये जे मंडळ आसा तेच काम करता। ते फूल टीम हांगासर आसा कोर टीम म्हणून आनी मंडळ समिती आमची वेगळी आसा। पर्ये मतदारसंघाचे बूथ विस्तार कार्यावळीतूय विश्वजित प्रतापसिंह राणेचे नाव ना। हे कार्यावळीत सभापती प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नाईक, सदानंद शेट टानावडे धरून बाकीचे आजी माजी आमदार आसात। विश्वजिताक सुवात ना। आणि हो जो आमचो 16 दिसाचो कार्यक्रम आसा ते 19 जाणांची टीम आसा। भितर आमचे केंद्रीय आयुष्य मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक आमच्या बुथाचेर येतले 2 दीस रावतले। ताजे नंतर पक्षाचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर हे येतले, हांकां एक बूथ दिल्लो आसा। पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेट तानावडे हे येयल्या, तांकां 2 बूथ दिल्या। ताजे नंतर आमचे गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय 2 बूथ दिल्या। पोटवेंचणुकेत बीजेपीच्या तिकिटीचेर वेचून आयले उपरांत विश्वजित प्रतापसिंह राणेन वाळपय आनी पर्ये अशा सबंद 70चेर दावो केला। मात आता पयलेच फावट जुने आनी नवे बीजेपीच्या कार्यकर्त्यां मदली धुसफूस खुद्द विश्वजित कृष्णराव राणेच्या तोंडांतल्यानूच भायर सरल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या एनजीटींतल्यो केशी पुणे प्रिन्सिपल बेंचाकडल्यान दिल्ली व्हरपाच्या प्रकरणात हायकोर्ट 11 ऑक्टोबराक निकाल दितले। निकाल कोर्टान राखून दवरलो। गोंयांत सर्कीट बेंच बसोवपाचो विचार चल्ला पण सध्या एनजीटी पुणे बेंचा परस दिल्ली बेंच बऱ्याक पडटलो म्हूण सरकारान निमणे हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। एक्टिविस्ट एनजीओ आनी आदवोगादांचे बार संघटनेन गोंयांत सर्कीट बेंच उबो जायसर केशी पुण्यातूच बऱ्यो म्हूण मागला। गोयच्या एनजीटीच्यो केशी पुणेच्यान दिल्ली व्हरपाच्या केशीन बुधवारा हायकोर्टान निर्णायक आर्ग्युमेंट जालो। फिर्यादीन केशी दिल्ली व्हरूंक खंय विरोध केलो। दिल्ली परस पुणे बेंच बोल्साक परवडटा म्हूण फिर्यादी म्हणटात। गोयच्यान पुण्यात बसीन ट्रेनीन यो वच सामान्यांक परवडटा। परवरे जावपा आशिल्ल्या हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेचें काम नेटान करून कोर्टान राज्य सरकाराक निर्देश दिवचे। तशें जाल्यार आल्तिना वेल्या सध्याच्या हायकोर्ट बिल्डिंगेन एनजीटी सर्कीट बेंच बसोवंक मेळटलो म्हूण फिर्यादी याचिकादार म्हणटात। गोंयांत सर्कीट बेंच बसोवपाचो विचार आसा पूण जाय तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्ल्यान हें काम करूंक शकना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलें। एनजीटीच्या सुमार 99% केशीन सरकार प्रतिपक्ष आसा। सरकाराक पुण्यान आदोगाद धाडचो पडटा ते बरोबर सरकारी अधिकाऱ्यांकूय वचचें पडटा। ताचो यो वच आनी रावपाचो खर्च सरकारी तिजोरेंतल्यानूच जाता। दिल्लीन सगळी वेवस्था बरेपैकी आशिल्ल्यान पुण्या परस दिल्ली खर्च कमी म्हूण दावोय सरकारान केलो। तातूंतच हस्तक्षेप याचिका घाल्ल्या दोगांनी एनजीटी बेंच पुण्यासावन दिल्ली व्हरपाक तेंको दिलो।
केसी ट्रान्स्फर जाल्यो जाल्यार लोकांक न्याय मेळचो ना अशें ना अशें हो दोनूय म्हणटात. गोंयांत सर्कीट बेंच बसयात म्हूण सरकाराक सरळ निर्देश दिवंक शकना, पूण सरकारा परस सामान्य लोकांक याचिकादारांक कितें बऱ्याक हें पळयतले म्हूण खंडपीठान स्पश्ट केला. निकाल 11 ऑक्टोबराक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.